साद्या काळाचो 17वा इतर जराल प्रस्तावन. साद्या काळाच्या 17व्या इतराची देवस्तुती आमकां देवाच्या राजा नियाळूंक उलो दिता. मोती मोलादीक आनी सोबीत आमकां सगल्यांक तें जाय म्हूण भोगता. हर एक दादलो आनी स्त्री, जात कात, धर्म आनी गोत्र म्हूण लेखी नासता ते आपणावंक आनी ताची सोबाय अनुभव करूंक आशेता. जेजू आमची अस्कतकाय जाणा जावं. सासणाक बाळचें मोती आमकां फावो करून आमची आशा बागयता. देवाच्या राजांत भितर सरूंक आपोवणी दिता. देवाचा राजाचें येणें जेजूच्या मिसांवाचो ध्येय जावन आसलो. देखून तो म्हणटा, पातकी जिणे बदला बरी खबर सतमाना, कित्याक सर्गींचें राज लागीं पावला. तर देवाचें राज म्हळ्यार कितें? तो एक सताचो मिस्तेर, पूण जेजू मात्र ताचो अर्थ आमकां सांगूंक शकता. संवसारी राजां वेगळीं जावन आसात. देवाचें राज म्हळ्यार देवाची राजवटकी आनी ताचें हाजीरपण आमचे मदें जावन आसा. तर पयलें सर्गीचें राज सोदया आनी उपरांत सगळें प्राप्त जातलें म्हणल्या भरवशान जियोंक ह्या संभ्रमांत करपा मागया. पयल्या वाचपाक प्रस्तावन. दावीद राया उपरांत ताचो पूत सालमांव रायपणाची पदवी स्विकार करूंक भियेता, पूण देव ताका स्वप्नांत दर्शन दिता. अशें क्रिस्तपूर्व 970 इस्वेंत तो राय जावन इस्रायलाची राजवटकी चलयता. इतलो प्रसिद्ध जावंक देवाच्या दर्शनान तो कितें देवा लागीं विचारता म्हणलें आयचें पयलें वाचप आमकां उगडापे करता. तें आतां आमी चिंत दिवन आयकुया. दुसरें वाचपाक प्रस्तावन. पाऊल रोमाकारांक पत्र बरोवन कळयता, क्रिस्तांव धर्म जुदेव धर्मा परस कितलो उंचलो आनी जुदेव धर्म जेजूच्या येण्याक एक तयाराय मात्र म्हणलें स्पश्ट करता. क्रिस्तांवांनी आपल्या आपोवण्याक विस्वासी रावल्यार तांकां सासणीक जिवीत फावो जातलें म्हणलें कळयता. तर हें उतर आतां आमी चिंत दिवन आयकुया. शुभ वर्तमानाक प्रस्तावन. मातेवाच्या 13व्या अध्यायांत 7 ओपारी आसात. विविध वेळा जेजून उलयल्ल्यो त्यो ओपारी जावन आसात. आज वाच्या 3 ओपारी मदें पयली 2 सर्गींचें राज सर दिरव्यां मदें मोलादीक जाल्यार तिसरी ओपार देवाची खुशी करचें सोडवणेक गरजेचें म्हणलें शिकयता. तर सर्गींच्या राजा विशयांत समजणी दिवची सुवार्ता आतां आमी चिंत दिवन आयकुया. भावार्थ्यांची प्रार्थना. पयलें पवित्र सभे पासून. सर्गींच्या बापा, आमच्या पवित्र सभेच्या वडिलांनी संवसारी जिवीत सर्गी राजाक वाट म्हणलें समजून आपल्या क्रिस्ती भावार्थ्यांक सर्गी संगती यात्रेकूंक आनी संवसारी वंदवण्याचेर जैत व्हरूंक तांकां खरें मार्गदर्शक आनी भावार्थाचे इशारे कर म्हूण मागता हांव. दुसरें देशा पासून. मोगाळ बापा, आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी सेवे त्यागाचो मनोभाव आपणावन आपणाक लाभलो हुद्दो आनी अधिकार लोकांचें बरें मन म्हणलें समजून प्रमाणीकपणी आनी शाणेपणी परजेच्या बरेपणा पासत वावरूंक आनी विशेश रितीन मणिपुरांत शांती स्थापन करूंक वावरूंक तांकां तुज्या ससायन बर म्हूण मागता हांव. तिसरें पिडेस्तां पासून. दयाळा बापा, आमच्या भोंवतणी आनी घरांनी अशा आमच्या पिडेस्त प्रायस्त आनी निराधाऱ्यांची आमी जतन करूंक तांच्या एकसूरपणांत सांगात दिवंक अशें देवाच्या राजाची कोडसाण तांकां चाकूंक दिशें आमचे थंय बरें मन रस म्हूण मागता हांव. चवथें भुरग्यां आनी युवजणां पासून. विस्वासी बापा, आमच्या युवजणांक आनी भुरग्यांक तुज्या पुताच्या आदर्शाचेर तांचें जिवीत रुपीत करूंक तांकां खऱ्या जणवायेन भर. संवसारी ताळण्यांक आनी बोलवण्यांक वळख जायनासतना माणसुगेचें आनी देवभिरांतीचें जिवीत जियोंक तांकां तुज्या कृपेन भर म्हूण मागता हांव. पांचवें फिरगज कुटुंबा पासून. कनवळ्या बापा, ह्या वेदी भोंवती जमल्या आम्हा सर्वांनी सर्गींचे दिरवे अत्रेकूंक आनी संवसाराच्या सर बुलवण्यांत हांव मेकळे रावूंक आनी तुजी कुशी निरंतरी करूंक आमकां तुज्या ससायन भर म्हूण मागता हांव.